येवजणेची ख्यास्त. गोंयांत 2011च्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या पदकांच्या विक्रमा वांगडा केली बरोबरी. एका भांगरा पदका सयत मेळिल्ली 16 पदकां. मुशीरवाडो कोळवा वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक आयतारा मध्यान राती अचकीत उजो लागिल्ल्यान 80,000चे लुकसाण जाले. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें उजो नियंत्रणांत हाडलो आनी 20 लाखांचो माल वाटयलो. उजो कसो लागलो हाचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा सांजेर होंडा आयडीसी वाठारांत केटीएम दुचाकी आनी ट्रका मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी तरणाट्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो गंभीर जखमी जाला. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. गोंयभर सध्या अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा आनी असोच अपघात आज होंडा 70 हांगासर जाल्लो आसा. ह्यो अपघात असो भीषण आसलेलो की तेतूर ट्रक आनी केटीसी मोटरसायकल हातून दोग जाण जे मोटरसायकलीन आसले ते भुरगे खूब गंभीर जालेले आनी तांकां 108 सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेले आनी सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेल्यानंतर एका भुरग्याक डॉक्टरान मृत्यू घोशीत केलेलो आसा आनी दुसरो भुरगो आसा ताका जीएमसीन शिफ्ट केलेले आसा पूण तेजी सुद्दां प्रकृती अशी नाजूक आसा. जो भुरगो मेलेलो आसा तेजें नांव प्रज्वल दत्त प्रसाद दुरी आनी ह्यो 20 वर्सांचो पाळी वेळग्या हांगातलो. वाळपे पुलीस सध्या सांखळे पावलेले आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा. जो ट्रक आसा तेच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केलेली आसा आनी जो ट्रक आसा तो पेपर मिल होंडा हांगासर पेपर मिल जी फॅक्टरी आसा थंयतलो जावन गेल्लो आसा. वाळपे फुडलो तपास करत आसा आनी जो भुरगो आसा दुसरो तेजो आजुनी डिटेल्स आजुनी मेळ्ळे ना. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांग. केंद्रा कडल्यान मेळिल्ल्या 600 कोटी रुपयांचो गोंय सरकारान चुरो केलो. आतां तांकां उदरगती खातीर केंद्रा कडल्यान आनीक 250 कोटी रुपया जाय. आदी दिल्ले 600 कोटी रुपया मोडले तरी खंय हेच कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचे विजय म्हणटा. कितेंय जावं प्रधानमंत्र्यांच्या गोंय दौऱ्याक लागून आपल्या मतदारसंघांतले रस्ते तरी जावपाक पावले अशें तो सांगता. मिनिस्टरा कडल्यान 250 कोटी आनी मागल्या मुखेलमंत्र्यान आज. आफ्टर क्लेमिंग टू हॅव स्पेंड 600 crores. 600 crores खंय म्हणले ते 600 crores 600 crores म्हणल्यार फकाणां पूण ते मागीर आहा आनी गोंयचे लोकूय सुशेगाद आहा. सगळ्यांचेच बरें जाल्लो तातूंत आमी रस्ते करून घेत. फातोर्डान जें कितें डेव्हलपमेंट जालो तें चकचकीत जाल्लें आनी ते प्रायम मिनिस्टराच्या नांवार आमी खपयलो. कळ्ळें तुका इंटरनल रस्ते पसून करून उडयल्या प्रायम मिनिस्टर येता ते करून घेवप हे आमदाराचे लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य. एवरी गेम म्हळ्यार ब्रिक्स 2014 धरून मागीर लुसोफेनिया खंय मेळटा थंय हांवें चान्स घेवन आमचो फातोर्डाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी इम्प्रूव केल्लो. आज क्लियर कट गेले 10 वर्सांनी अशें दिसता की मडगांव आनी फातोर्डा जर कंपेर केलें जाल्यार मडगांव इज मच बिहायंड अस. पयलीं फातोर्डा वॉज सपोज टू बी लायक अ विलेज. Now it is considered more of a planned city than Murgaon. आज तुका रियल इस्टेट प्रायसीस कोण लोक येतात फ्लॅटाक खंय घेता ते पळयात तुका. मडगांवान भितर वचपाक 20 मिनटां लागतात.
फातोर्डा सगळे भोवून भायर भायर सरपाक 20 मिनटां लागची कमी लागतली. एवरी असेंब्ली सेशन वॉट एवर आय सी टू इट दॅट माय बेनिफिट्स. बट बाय एंड लार्ज द गव्हर्मेंट डज नॉट केअर बिकॉज द गव्हर्मेंट फील्स दॅट दे वॉट मेजॉरिटी. तुझे कोतूच ना रे. हे 8 जण जे लास्टाक भाड्याक पडले आणि हे सगळे पेड्यार करून उडयले आणि लेजिस्लेटिव्ह डेमोक्रेसीचो कॉन्सेप्टच कवर केलो. आतां तांकां गर्दी पडल्या थंय. हांगा आनी पयलीं आमदारांक डिमांड नासतालो, आतां डिमांड ना. थंय पायले 15 आहा थंय, चड आहा थंय. हां, सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच तांकां काम कित्याक करूंक जाय म्हणटा इव्हेंट्स करपाचे. येवपी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार कुळ्या सध्या उक्ताड्यार आयल्या. दूधसागराचेर येवपी पर्यटकांक गरजे वेळेर 600 परस चड रुपया खर्च करचे पडटा. ऑनलायन बुकींग उड्डिलासाव जाल्ल्या कारणान पर्यटकांक लुटप सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. दूधसागर हे फामाद पर्यटन थळ. हांगा पर्यटन हंगामातूच न्ही जाल्यार हेर दिसांनी लेगीत राशींनी पर्यटक येतात. मात सध्या दूधसागराचेर व्हरपी गाडयांची ऑनलायन बुकींग करपाक गुड्डिलासाव जाता. पर्यटकां कडल्यान चड पयशे घेवन तांकां लुटप सुरू आसा. आमी आज दूधसागर वॉटरफॉलाची वयता पर्यटन स्थळ आहा, ह्यो गाडयो हांगा मेळटा टॅक्सी स्टँडार आसा. हांगा पयल्या तुमी गेले ह्या वर्साच्यान आमी जेन्ना ऑनलायन हांगा प्रोसिजर चालू जाल्लो आसा. ऑनलायन करता हांगा स्थानीक युवक जे आसा जावं बाकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा ते ऑनलायन मोठ्या प्रमाणात बुकींग करता आनी हांगा गाडयो ज्यो तांकां अवेलेबल करून दिवपाच्यो ते 25 रुपया भरून बुकींग करता. एक मनशा फाटल्यान 25 रुपया बुकींग करता आनी जेन्ना हांगा ते गाडी दिता तेन्ना लोक येवन परतून वयता तेन्ना त्यो गाडी ते बुकींग केल्ली गाडी ते हांगा चड रेटीन विकता. आनी तुमी पळयलें आसा की एक जो कोण ट्युरिस्ट येता ताका हांगा 500 रुपया आनी 100 रुपया फॉरेस्ट गेटीर आनी 40 रुपया जॅकेटाचे एकूण 640 रुपया जाता. 640 रुपया जाग्यार हे जे कोण टॅक्सी तांकां गाडी दिता भायल्या भायर गाडी दिता ते जेवढे ते 1,500 1,600 रुपया अशी करून गाडी ट्युरिस्टांक दिता. प्रत्येकी 1,600 रुपया कडेन गाडी दिता आनी तांकां गाडी दिता आनी गाडयांचो हो घोटाळो जाता. आनी हांगा जे एजंट आसा दलाल आसा ते दलाला कडल्यान हांगा जे ट्युरिस्ट आहा तेंची लुटमार चालू आसा. जेन्ना अशी म्हायती जेन्ना काल एकट्या ड्रायव्हराक धरलो टॅक्सी ड्रायव्हराक तेन्ना डायरेक्ट तेणी सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलं की आपल्याक हांगा मारलो तेन्ना टॅक्सी स्टँडार येवची अशी तेणी व्हायरल केल्ली आसा. दूधसागर हो जो बरो चलतलो जाल्यार ऑनलायन जी सुविधा आसा ते ऑनलायनीचे प्रत्येक ट्युरिस्टा फाटल्यान आधार कार्ड घेवपाचें म्हत्वाचें आसा. जेन्ना रेल्वे तिकेट घेतना जेन्ना बुकींग करतना जेन्ना आधार कार्ड घेता तेच पद्दत हांगाय आजमावची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. कुळेच्या फिलिप किस्कोट्टा कामगाराच्या खून प्रकरणात कुळे पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केली. सोऱ्याच्या नशेन खून केल्ल्याचो तांच्यांनी स्पश्ट केले. आरोप्यांक 9 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कुळे सौजामळ वाठारात रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान मंगळारा फिलिप किस्कोटा ह्या कामगाराची कूड सापडिल्ली. तेन्ना पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायलो. तपासा उपरांत फिलिपाचो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयले. ह्या खून प्रकरणात शेनवारा कुळे पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्या. हो खून सोऱ्याच्या नशेत केल्याचं तांणी स्पश्ट केला. फुडलो तपास सुरू आसा. कुळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजे मुखार आसा जे गेल्या 24 तारखेक जो फिलिप किस्कोटा ह्याचो जो खून जाल्लो त्या खुनाच्या 3 जाणांक अटक केल्या खून प्रकरणी. एक आहा रमेश, दुसरो आसा शिवम आनी तिसरो आहा चंद्रकांत म्हणटा तो हांगा कुळ्या गांवांत पयलीं बूट शिवपा आसतालो, जोती शिवतालो, बूट शिवतालो आनी ताका साताराच्यान अरेस्ट केल्ले आसा. आनी जो शिवम आहा हो कुळ्याच गांवांत रावतालो रेल्वे स्टेशनाचेर. आनी दुसरो आहा तो रमेशाक हांगा उत्तर प्रदेशाच्यान अटक केल्ली आसा. जे तिगांकूय आयज कुळे पुलिसांनी अटक केल्ली आसा आनी जे खुनाचो फिलिप किस्कोटा ह्याचो खून केल्या प्रमाण तांचे FIR दर्ज केल्ली आसा आनी आतां तांकां रिमांडा खातीर सांजे कोर्टान सादरीकरण करतले आनी कोर्टान रिमांडाक घेतले आनी मागीर फुडें चवकशी कुळे पुलीस करतले. सद्याक हो गेल्या 23 तारखेक ही जी मर्डर जाल्ली गेल्या 23 तारखेक जाल्ली आनी 23 तारखेक हे चौगांय जावन एक देवळाच्या
कुळे रेल्वे स्थानकाच्या फाटल्यान जे देवूळ आसा त्या देवळाच्या फाटल्यान ते रान जंगल आसा त्या जंगलान सोरपिवक बसलेले. सोरपिता आसतना तेंचे मदीं बाचाबाची जाली आनी बाचाबाची पर्यावसन मारामारीन जाले. मारवाणी तेज्या तकलेर जेन्ना एक दाणो मारलो आनी तकलेर दाणो मारतरी तेजो मृत्यू जालो आनी तेजें जालें हांकां कळ्ळें मृत्यू जालो म्हणून. तेन्ना तेणी तेजे सगळे कपडे काडले आनी कपडे जळोवन उडोवपाचो प्रयत्न केलो. फसका गाडी 2च गाडी आशिल्ल्यो म्हणून ते कपडे जळोवपाक पावले ना. 2 गाडी सोंपले नंतर तेंच्यांनी थंयच्यान पलायन केले आनी मर्डर जालें म्हणून कळ्ळें. तेंच्यांनी 2 जाण जे आसा रमेश आनी चंद्रकांत हे आपल्या आपल्या गांवांत पळय आनी शिवम जो आसलेलो तो पांयान अपंग आशिल्लो आनी तो हांगा रेल्वे स्टेशनाचेर आपल्या खंय सायडीन रूम आहा त्या रूमान रावलो आनी हांगसरल्यो सगल्यो ज्यो कितें घडामोडी जाता तो पळयतालो. पूण पुलिसांची जे खबरी आसा त्या खबऱ्यानुसार तांकां म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे तेंच्यांनी त्या शिवमाक उखलिलो आनी शिवमा कडल्यान सगळे म्हायती आदारार हांकां सगळ्यांक अरेस्ट केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंयान 2011च्या पदकांच्या विक्रमा वांगडा बरोबरी केल्या. झारखंडान जाल्ल्या 34व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंयाक एकूण 16 पदकां मेळिल्लीं. आतां घरच्या मैदानाचेर खेळटना गोंयान शेनवार मेरेन 16 पदकां जिखल्यात. शेनवारा दादल्यांच्या वेट लिफ्टिंग प्रकारान गोंयच्या शुभम वर्मान गोंयाक आनीक एक पदक मेळोवन दिलें. 102 किल वजनी गटान ताणें रुप्या पदक जिखलें. जाल्यार मॉडर्न पेंटाथलॉन खेळान गोंयच्या पंगडान कांस्य पदक जिखिल्लें. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन आयज गोंयान एक व्हडलो पराक्रम केला. पराक्रम म्हणचे परस हो विक्रम म्हणपाक येता. 2011 झारखंडान 34वी राष्ट्रीय खेळा सर्त जाल्ली. तातूंत गोंयान 16 पदकां जिखिल्लीं एकूण. त्याच विक्रमा वांगडा आयज गोंयान बरोबरी केल्या. आयज 36व्या खेळा सर्तीन घरच्या मैदानाचेर खेळटना गोंयच्या खेळगड्यांनी आयज शेनवार मेरेन 16 पदकां जोडिल्लीं आसात. बाबू गांवकार म्हणटा तो एक भुरगो सांग्याचो. ताणें भांगरा पदक जिखून गोंयचे खातें राष्ट्रीय खेळा सर्तीन उक्तें केल्लें. ते उपरांत एक पदक जिखून गोंयच्या खेळगड्यांनी गोंया खातीर आतां मेरेन 16 पदकां जिखिल्लीं आसात. आयज शेनवारा सकाळीं ब्रॉन्झ मेडलान मॉडर्न पेंटाथलॉन जो खेळ प्रकार नवो खेळ प्रकार आहा तातूंत गोंयच्या पंगडान ब्रॉन्झ पदक जिखिल्लें. ते उपरांत आतां सांजे शुभम वर्मा जो वेट लिफ्टर आहा ताणें 102 किल वजन उखलून रुप्या पदक जिखिल्लें आसा. हे आयज शेनवार सांजे मेरेन जर पदकांचो आंकडो जर पळयलो जाल्यार एकूण 16 पदकां जाल्लीं आसात. आनी जो 2011चो राष्ट्रीय खेळा सर्तींतलो जो विक्रम पदकांचो आसा ताची गोंयान बरोबरी केल्ली आसा. 9 नोव्हेंबरा मेरेन ही खेळा सर्त चालू उरतली आनी तो मेरेन जो 2011चो जो एकूण खेळा पदकांचो जो विक्रम आहा तो पार करून गोंय चडांत चड पदकां जिखतलें इतलें मात खरें. संयुक्त राष्ट्रांचे शेनवारा जाल्ले महासभेंत इस्रायल हमास झूज थांबोवपाचो थाराव मंजूर जालो. प्रस्तावाचे वटेन 120 तर विरोधांत 14 देशांचे मतदान जालें. भारता सयत 45 देशांनी मतदान करूंक ना. The result of the vote is as follows. In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft Resolution A ES 10 L25 is adopted. The result of the vote is as follows. In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft Resolution A ES 10 L25 is adopted. रेशनाचेर वितरीत जावपी तांदूळ प्लास्टिकाचे न्हय जाल्यार फॉर्टिफायड आसात अशी माहिती दिवचल नागरी पुरवण खात्याचे निरीक्षक सूरज शेटये हाणें दिली. व्हिटॅमिन ए गुणधर्म आशिल्ले हे तांदूळ भलायकेक उपयुक्त आसात असोय दावो नागरी पुरवण खात्यान केला.
फेअर प्राईस शॉपांतल्यान रेशनाचेर मेळपी तांदळां मदीं कांय तांदूळ वेगळ्या पद्दतीचे असतात. ताका लागून कांय गिरायक खासा करून बायलां मदीं भंय पातळिल्लो. हे तांदूळ प्लास्टिकाचे आसात असो दुबाव बायलांनी उक्तायल्लो. हे फाटभुंयेर दिवचलच्या वन गांवांत नागरी पुरवण खात्यान जागृती कार्यावळ केल्ली. रेशनाचेर वितरीत करपी तांदूळ फोर्टिफायड आसात आनी भलायकी खातीर बरे आसतात अशें दिवचल नागरी पुरवण खात्याचे निरीक्षक सूरज शेट्टीन स्पश्ट केले. गव्हर्मेंट फोर्टिफायड रायस जो आसा जो सगळे पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम स्किम्स आसा मागीर ते आमचे थ्रू रेशन आसूं किंवा MDM मिड डे मील घालता पळय ते मागीर तुजे थर्डली आमचे ICDC आसा म्हणजे बालवाडी अंगणवाडी वर्कर्सचे तांदूळ बिंदूळ दिता. हे सगळे आमी गव्हर्मेंट फोर्टिफायड रायस दिता. आणि खूब कडेन लोकां कडेन गैरसमज पसरलेलो आसा की फोर्टिफायड रायस म्हटल्यार तांकां लोकांक म्हणजे आजून लोकांक कळुना तो आनी दॅट इज कॉल्ड ते म्हणटात की तो प्लास्टीक रायस कित्याक तो उदकार वयर उफेता असो समज लोकां कडेन पावला. म्हणून आमी हो आयज अवेरनेस कार्यक्रम करतात. एक्चुली फोर्टिफायड रायस म्हटल्यार कितें तर हो एक्चुली नॉर्मल रायसा सारकोच आसता. जो नॉर्मल रायसान आमचे थोडे फोर्टिफायड तयार केल्लो रायस आसता तो मिक्स केल्लो वता आनी तेज्या लागून तो आर्टिफिशली तयार केल्लो आसा म्हणून तो वयर उफेता. हेजें इतलेंच कारण तो फोर्टिफायड रायस वयर उफेता. आनी खूब कडेन जो प्लास्टीक रायस म्हणटा पळय प्लास्टीक रायस करपाक आयज तुमी जर मार्केटान वचून पळयशात जाल्यार प्लास्टिकाची रेट आसा ही 100 रुपया वयर आसतली. सो तो तांदूळ करपाक आमकां गव्हर्मेंटाक परवडूच शकना. सो तो फोर्टिफायड रायस आनी त्या फोर्टिफायड रायसान जे कर्नल्स एड करता पळय तातूंत विटामिन्स मिनरल्स लायक विटामीन B12 आयरन हे मिक्स केले वता. न्यूट्रियन मिक्स करता आनी फोर्टिफायड रायस तयार करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. तिळारी धरण पिडेस्तांनी केल्ल्या त्यागाक लागून गोंयची उदकाची समस्या सुटावी जावपाक मजत जाल्या अशें उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें म्हणलां. तिळारी धरणाचें विकसीत काम करून 2025 मेरेन गोंयांत 24 वरां उदकाची पुरवण करपाची येवजण आसा अशें मंत्री शिरोडकार हाणें स्पश्ट केलां. बाकीची सगळी समृद्धी सुविधा ज्यो आसा त्या लोकांक सुविधा पावोवपाक जाय. तर आनी एक विचार जो म्हटलो पळय हांगसर तो म्हटल्यार 500 कोटी 600 कोटी खर्च करता आशिल्लो. लक्षात घ्या तिळारी धरणाक तुमी जें कितें योगदान दिलें जवळ 1000 वयर कुटुंबां तुमी थंयच्यान विस्थापीत जाली थोडी हांगा आयली थोडी महाराष्ट्रात गेली. लक्षात घ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान आज एंटायर नॉर्थ गोवा म्हणजे बिचोलीच्यान धरून ते सारके कलंगूट वागातोर तितक्या पर्यंत उदक जे आसा पळय हे कितलेय कुटुंबां म्हणजे लाखांनी कुटुंबां उदक दिवपाची तरतूद न्हय फक्त फाटल्या 10 वर्सां ती मुखारले 50 वर्सां आनी 100 वर्सां उदक मेळपाची तरतूद जी आसा पळय ती तिळारी धरणान जाल्ली आसा. आनी म्हणून हो खर्च हे सुद्दां करतात जे आतां करपाक वयता पयलीं अशें मिनिस्टर पयलीं खूब जावन गेले पूण कोणें तितले सिरियस विचार केलो ना. आनी आमचे अधिकारी जे आसा त्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान असो सिरियस असो विचार करून 2024 डिसेंबराक जो स्वताचो मानस आसा 2024 ते 2025 गोंयांत 24 वर उदक मेळपाक जाय. म्हापशा काणका वाठारांत उदकाच्या पायपलायन दुरुस्तीचें काम चालू आसा. ताका लागून पायपलायनींतल्यान उदक सोडिल्ल्यान बोणगिडी काणका रस्तो उदका पोना गेलो. रस्त्यार व्हडा प्रमाणात उदक साटिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जाता. कितले दिसूच बार्देजान उदीक मारले लोक भरपूर त्रास काडटाले उदका खातीर आनी आयज हिंगा कितलेशे उदीक हिंगा वेस्ट जालेले आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं PWD डिपार्टमेंटा लागीं बेगीन आपले स्टाफ धाडून हे उदीक जे लोकांक मेळना ते उदीक कशें तरी करून हे बंद करचें आनी सगळो रस्तो हिंगा उदकान भरलेलो आसा आनी उदीक पास जायना. तुमी पळयता गाडयो हिंगा गाडये जितले लोक आहा तांकां त्रास जालेले आसा सगळे उदीक फूल जालेले आसा. सो हांव मागता PWD डिपार्टमेंटा लागीं बेगीन हेजेर मातशें बेगीन सारकें करून घेवचें. कितें आतां 2 pressure that we have to complain to the PWD minister. There is leakage and all. So what is happening? आमचे सगळे मेले आमचे इंजिनियर्स मेले PWDचे मेले
रॉंग न्ही लोकांक त्रास जाता गाडी चलयतना कशें त्रास जाता सगळ्यांक त्रास मरे भायर एकली बरी नाली तेका बाबडा ती पडल्या ना कितलो वेळ जालो अंदाजे उदक उदक आय थिंक अबाउट 2 hours लायक सो 2 वरां सगळे मेले हितून रॉंग न्ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे वरवीं मेळपी निधीचो हप्तो दिवाळीच्या पयलीं शेतकारांक मेळटलो अशी माहिती शेतकी संचालक नेवेल आल्फॉन्सो हांणी दिल्या. गोंयच्या 5,662 शेतकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. ह्या येवजणे वरवीं शेतकारांक वर्सुकी 6,000 रुपया मेळटा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी हे स्किमेक आला शेतकऱ्यांक 6,000 रुपया वर्साक मेळटात. म्हणजे 3 भागांनी ते मेळटात 2,000, 2,000, 2,000. आता 15वो इन्स्टॉलमेंट नोव्हेंबराक दिवाळेच्या दिसांनी तो डीव आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिलीज करता ते सगळे पयशे. आमच्या गोंयाक 5,662 शेतकऱ्यांक तो आतां पासून मेळटा. आनीक थोडे शेतकऱ्यांक कितें जाता मेळपा खातीर जे शेतकऱ्यांची जमण्यो आसा त्यो तांच्या नांवार आसपाक जाय तांचें कंडिशन आसा. आनीक तेणे इनकम टॅक्स शेतकऱ्यांक केन्नाय पयलीं पासून भरला जाल्यार ताकाय ते मेळनात. आनी जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात सरपंच आसात जिल्हा पंचायत आसात आमदार आसात पयलीं आसले तांकांय ते मेळनात. तर मेन जें आसा तें तांची नांवां शेतकऱ्यांची नांवां तातूंत आसूंक जाय. टेनंट्सांक एक ते मेळनात. शेतकऱ्याक तेंचें नांव हेचेर फूल ऑक्युपन्सी आसूंक जाय. ऑक्युपंट नांवाचें ओनरशीप नांवाचें आसपाक जाय. आनी थोडे शेतकार जे उरल्यात आमचे 160 शेतकार उरल्यात ताणें आधार सिडेड आसपाक जाय तांचें तें कार्ड. आनी KYC बँकांतल्यान ती जावपाक जाय. आनी तेंचे ROR लँड डॉक्युमेंट सारके आसूंक जाय. तर थोडे उरल्यात ते आतां आमचें कामूय सुरू आसा ते शेतकऱ्यांक मेळपाचें आनी तें सगळें क्लियर करून दिवपाचें. 15वो इन्स्टॉलमेंट 5,662 शेतकऱ्यांक फुडल्या म्हयन्याक डीव आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जाहीर करतले. शेनवारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी WVS NGOन थारायिल्ल्या कॅम्प स्थळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सुण्यांचे स्टेरिलायझेशनाचे गतीचेर ताणें समाधान उक्तायलां. आतां मेरेन सुमार 300 सुण्यांचें स्टेरिलायझेशन जालां. ही एक बरी गजाल आसा अशें विजयान पळोवणे उपरांत म्हणलें. कुत्रे आहा आनी खूब आहा थंय. आनी म्हजो मेन म्हणल्यार देवा कडेन उलोवपी आहा. तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक इजी आहा. हे दिसांनी मरे ते गरम गोंयकार म्हणटा तो गरम गोंयकार कितें म्हणटा की सगळ्यो खंय लायनी कामाक भुरगीं आहा सगळ्यो देवाच्यो लायनी एक अपील कर. सो हांव एक अपील करता सगळे फातोर्डा मडगांवचे सगळे नागरिकांक की ह्या कॅम्पाचें पूर्णपणान तुमी युटिलायझेशन करचें. हो कॅम्प आमी हाडला कम्युनिटी डॉग्स. आज कम्युनिटी डॉग्स म्हणटा ते इफेमिझम एक बरें उतर इन प्लेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स. पयलीं आमी तांकां स्ट्रे डॉग्स म्हणटाले आतां ताका कम्युनिटी डॉग्स. एक कुत्र्यांक स्टॅरिलायज करपा खातीर जाता तितलें आदार तुमी आमकां दिवचो. आदार जाय जाल्यार मातसो आनी लोकांनी सगळ्यांनी हातूंत सहभागी जावचें हो मेन म्हजो अपील. आनी जे ते लोक काम करतात तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांकां अप्रिशिएट करपा खातीर हांगा आयिल्लो आनी काम बरें केलां. आतां ताणें आतांच सांगलां की 50 पसून ती पावतात. तांचें टार्गेट आहा की 50 कुत्रे पर डे ती स्टॅरिलायज करतली. म्हणून एवरेज 30 करतात. आमची म्युन्सिपालिटी 30 इन अ मंथ करताली. तूं पळय कितलें जमीन आसमानाचे फरक आहा. ताचे खातीर सगळ्यांनी तांकां आदार दिवपाची गरज आहा. दसऱ्याक रावण वधाक परवानगी दिल्ले खातीर कोलवाळ जेलींतल्या 4 पुलिसांक निलंबीत केला. हातूंत एक अधीक्षक 2 जेलर आनी एक सहाय्यक जेलराचो आस्पाव आसा. निमतान कोलवाळे जेलींत रावण दहनाक फुगटांचो वापर करपाक दिल्ल्या खातीर कैद्यांक फुगटांचो वापर करपाक दिल्ल्या खातीर 4 जेलरांक निलंबीत केल्ले आसा. तातूंत जेलर महेश फट्टे, जेलर अनिल गांवकर, जेलर रामनाथ गावडे हांचो आस्पाव आसा. देखून हाचेर आतां प्रश्न उपराशिल्लो आसा की अश्यो घडणुको कैद्यांक फटाक्यांचो वापर करपाक दिवप सारकें आशिल्लें काय ना चुकीचें हाचेर प्रश्न उपराशिल्लो आसा. आनी ही बाब जी आसा ही गजाल जी आसा ती सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या कारणान सगळ्यांक कळिल्ली आसा. म्हापशा काणका वेल्ल्या उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान
फाटल्या कांय दिसांनी प्रक्रिया केल्ले बरें उदक व्हांवून पेड्ड्यार जाता. पायपलायन सारकी करपा विशीं भौशीक बांदकाम खात्याचे उदका पुरवण विभाग फेल थारला, जाल्यार दुसरे वटेन काणका वेल्ला उदका पुरवणीचेर परिणाम जाला. उदक दोळ्या मुखार व्हांवून चल्लें, मात आमच्या घरांनी नळ सुके उरतात. पिवपाकूय उदक ना अशी कागाळ थळावे लोक करतात. पायपलायन जाता तितल्या बेगीन दुरुस्त करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले म्हापशा काणका वेल्ला हांगा उदकाची नाशाडी जायत चल्ल्या, उदक व्हांवत चल्लां आनी हाचेर PWD खात्याचे अजिबात लक्ष ना अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. देखून थंयच्या थळाव्यांनी अशी मागणी केल्या की ती पायपलायन बेगींतल्या बेगीन रिपेर करची. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव संगीता कुंकळकार. शेनवारा बोड्ड्या फातोड्या वाठारांत उक्ताडार कोयर उडयतना 2 जाणांक थळाव्यांनी रंगे हात धरले. हाचे आदीं साबार थळाव्यांनी ह्या हॉटेलवाल्यांक कोयर उडयतना पळयल्ले. मात शेनवाराक फातोडेर कोयराच्या पोतया सयत थळाव्यांनी तांकां धरून पुलिसां कडेन कागाळ केली. अशा लोकांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ह्या वेळार नगरसेवक विक्टोरीन ट्रावोसोन केली. ते दोग जाय येयले आनी पयर दोग जाय येयले आनी फोटो उडयल्यो, 2 फोटो उडयले. हो बॅग घालून आहा तो आनी तो आनी मागीर आनी दोग जाय येयले हो आनी एकलो आनी थिंग फोटो उडयले आनी एक तेजे आतां आहा ही थंय थिंगा दाखय फोटो दाखय थिंगा खंयच्यान हाडले म्हणटा ते हांव नाका ते खुंयसा हाडले बट हिंग उडयला. हिंग उडोवपा तांकां अलावड ना, कळटा तुका. हिंग उडोवपा तांकां अलावड ना बट ते उडयले आनी आतां ते सांगते मातशें सर सोड खूंय आमकां आनी कितें पयशे जाय ते दिता खूंय. दीस इज नॉट अलावड. गेलो एक हिंगाचो रेजिडंट पळय रावपी म्हगे शेजारी जॉनी लोबो आनी हो अभिजीत तारी, ते हांगा पासी येयलो कडेन तेणें पयलें की 4 जाण कोण येवन हिंगा हे पळय कचऱ्या पोटली उडयताय. हे डेली हिंगा पोटली उडयताय. पयर सुद्दां म्हाका आमगे हेणी विचारलें बाबा तुमगे कोण पोटली उडयताय काय म्हणून. आमगे कलेक्शन करूं येताय ते. आतां ह्यो हाडून हिंग उडोवन हे सगळे पळय हिंगा मॅस करताय. आतां तांकां हेणी धरले, ते सांगताय खंय तरी हॉटेलाचो वेस्ट घेवन हे पळय हिंगा येयले म्हणजे. आतां आमकां खबर ना ते कोण ते. आतां पुलिसे फोन केलो थंय कोण तरी हवालदार आसा ते हांव फाल्यां फायंड आवट करतलो PI वचून सांगून. ते कितें जालें तूं कोण उलयता काय म्हणटा तो म्हणटा तूं कोण, तुका नांव कितें जाय काय खंय कोण तो. तुका खंय आपूण रॉबर्ट धाड म्हणल्यार खंय तुका धाडटा गाडी. हांव नको तो आतां ड्रिंक मारून आहा काय कितें तो पूण तो उलयता राफ मोकोडे. आमगे काम कितें पुलिसे पयलीं सांगपाचें, पुलीस हाडून आमी तें हें करपाचें. आतां फाल्यां हांव सराकय हांव उलयलां, ते फाल्यां तेजी इन्क्वायरी करतलो कोण तो कोण हवालदार आसा ड्युटेक आनी तो कसो उलयलो तो मोकोडे तेका रिकॉर्डिंग आहा. पण ते कितें आतां हे म्हणटाय की आमी खंयच्यान खंय येयल्या पूण हांव खबर ना खंय कचरो उडोवपा ना म्हण हिंगा. आतां कचरो उडोवपा ना म्हण हांकां डे टू आमगे हें आहा डोर टू डोर कलेक्शन आसता. हॉटेलाकूय व्हरपा आमगेले म्युन्सिपाल्टीचे लेबर आहाय जे हॉटेलां वचून वेस्ट घेवन येताय. आतां हे आतां तांकां वेस्ट दिना आसतना आतां इल्लिगल कितें तरी करून चलयते आसतले आनी म्हाका वेस्ट हाडून पळय हिंग उडयताय. पुलिसे फोन केला? पुलिसे हांवें आतां फोन केला. पुलीस आतां म्हाका सांगता हें धाडटा म्हणून. पुलिसे फोन केल्या पळय 10-15 मिनटां जाले. म्हाका दिसता धाडटा काय ना तेंय खबर ना. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.